नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। आर्थिक अडचणींचेर रोखडोच उपाय, केस सुटली काय मोपाचे काम सुरू। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्याक जॉब, नागरिकत्वाचो अपप्रचार काना मनार घेनाकात, मुक्ती दिसा मुख्यमंत्र्यांचो उलो। मायनिंगाची डिसेंबराची डेडलाईन चुकली। 8 जानेराक केस सुप्रीम कोर्टा मुखार। मायनिंगाचेर उपाय येतलोच मुख्यमंत्र्याक आशा। घरमंत्री अमित शाह बरोबर बसकेत गोयची वासपूस। म्हादयचे क्लियरन्स स्टे केल्ल्यान कर्नाटक फुर्योज। मंत्री जावडेकरान वेंचणुके आदी कळसा भांडुरा प्रकल्प क्लियरन्साचे दिल्ले उतर। आता खंय यू टर्न? कर्नाटकाच्या आदल्या मुख्यमंत्र्यांचो जळफळाट। बीजेपीचो आमदार सिल्वेराक एलईडी नुस्तेमारी भुजली। ट्रॉलर जप्त। मालवण तहसीलदाराची ऑर्द। लायसन रद्द करपाची शिफारस। 3 लाख फायन। एलईडी फिशिंग बंदी कायद्या खाला पयलीच एक्शन सिल्वेराचेर। आणि गोल करपाचे पुराय यत्न करता म्हणटा एफसी गोवाचो फ्लाइंग विंगर जॅकी चंद सिंग। इंडियेच्या टीमीत कमबॅक करपाचे टार्गेट। कितलेशेच प्रश्न एका बरोबर उप्रासिल्ल्यान आर्थिक अडचणी उप्रासल्यात। कांय दिसा भितर उपाय येतलो म्हण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला। गोयच्या मुक्ती दिसाचो मुखेल सुवाळो पणजे कांपालार जालो। केशी सुटल्यो काय मोपा विमानतळाचे काम सुरू जातले। सरकारी नोकऱ्यां खातीर स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांनी रस्त्यार देवपाची गरज ना। नागरिकत्व कायद्याचेर नाका त्या अपप्रचाराक बळी पडनाकात। मुक्ती दिसा मुख्यमंत्र्यांचो गोंयकारांक उलो। विविध कारणांक लागून म्हाका दिसता राज्याचो आर्थिक स्थितीचेर परिणाम जावपाक लागिल्लो आसा। ही स्थिती सुदारची सरकार ठोस उपाय योजना ज्यो आसा करीत आसा। थोड्याच दिसांनी आमकां ह्या हेजेर बाकीच्या दृश्टीन उपाय दिसपाक लागतलो। आमी पळयता की गोंयांत पर्यटन आसतलो, आयटी आसतलो, विविध फार्मास्युटिकल कंपनी, जायते उद्योग गोंयांत आपले कार्यरत करपा खातीर आमी जायत्यो तांकां फॅसिलिटीज दिवपा खातीर फुडें येत आसा। आनी म्हाका नक्कीच खबर आसा अशा पद्दतीचे विविध उद्योग थोड्याच दिसांनी गोंयांत आपल्या निश्चितपणे प्रस्थान जे आसा सादतले। मायनिंग बंदी आसा आनी ताचेर जावपी हे परत एकदा सुप्रीम चालू जावपाक जाय। त्या उद्देशान सुप्रीम कोर्टान आसतले किंवा केंद्र सरकारा कडेन आसतले जायते प्रयत्न आमी सुरळीत करीत आसा। हांव जनतेक आश्वस्त करता की मायनिंग वेवसाय जो आसा तो बेगिनात बेगीन सुरू जातलो हाचो हांव पुनरुच्चारय करता। हाडिल्ल्या एमओए मिनिस्टरा कडल्यान हाडिल्ल्या पत्रा उपरांत म्हाका दिसता सगळ्यांनी बिनधास्त जावपाक जाय। जे लेटर अभ्यासान दवरला, कर्नाटकाक दिल्लें पत्र परत एकदा अभ्यासान दवरला। हाचो अर्थ हो गोंयच्या जनतेचो विजय आसा। गोंयच्या बाबतींत म्हादय कडेन आमी खंयसरूच मात सुद्दां कॉम्प्रोमायज करचे ना हे परत एकदा सांगता। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ह्या बाबतींत हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यान सबळ गोंयच्या जनतेक सांगपाक सोदता, कोणी ह्या विशयाचेर कसलोय जर अपप्रचार करपाचो प्रयत्न केलो आसत ताचेर बळी पडपाची गरज ना। गोंयकार ह्या नात्यान समेस्त सगळ्या गोंयकारांचे हित मागीर ते परत एकदा सांगता की हिंदू आसूनी, मुस्लीम आसूनी, क्रिश्चन आसूनी ह्या सगळ्यांचे हित राखप हे माझे कर्तव्य आसा। आणि ह्या समेस्त गोंयकारांक ह्या पासून कसलोच त्रास जावचो ना हाची हमी आयच्या ह्या मुक्ती दिनाच्या सुवाळ्याक हांव तुमकां सगळ्यांक दिता। गोंय मुक्ती दिन स्वातंत्र्य सैनिकांची भुरगीं तशेंच जे स्वातंत्र्य सैनीक आमच्या वांगडा आसा आमी आझाद मैदानाचेर आयज फूल डे सकाळी 10 ते सांजचे 7 पर्यंत आमी आसतले हांगा। सकाळच्यान आमचो प्रोग्राम जो जाल्लो आसा तो म्हळ्यार सकाळी आमी साफ सफाई केली आझाद मैदानाची। ताज्या उपरांत फुलांनी तांकां सजयले, हुतात्मा स्मारक सजयले, टीबी कुन्ना स्मारक सजयलें। ताज्या उपरांत सांजचे 5:30 वरांचेर जसो काळोख पडपाक सुरवात जालो तश्यो हांगा जवळ जवळ 500 पणट्यो आमी लायल्ल्यो आसा। त्यो 500 पणट्यो आमी पेटयतले आनी ताज्याच बरोबर 6 मशाली पेटयतले आनी गीत गायन आनी स्लोगन दितले। उद्देश आयच्या प्रोटेस्टाचो हो आयचो प्रोटेस्ट हो युनीक प्रोटेस्ट हा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांचो आनी स्वातंत्र्य सैनिकांचो। जे भुरगे आमचे आसा हांगासर आसा चडशे तांची वयोमर्यादा जी 45 वर्सांचे भितर आसा। पूण ह्या भुरग्यांक तरी आजून तेणीन अशें ठोस अशें आश्वासन दिवंक ना सरकारान की तुमकां आमी बेगींतले बेगीन तुमची वयोमर्यादा पली कडेन वयचे पयलीं तुमकां आमी जॉब दितले अशें म्हणून सांगिना।
फक्त गव्हर्मेंट कितें करता जेन्ना 18 जून क्रांती दिन मनयता लोहिया मैदानाचेर जावं 19 डिसेंबर मनयता तेन्ना फक्त आश्वासनां दिता आनी वेळ मारून व्हरता. तालुको पावड्यार मुखेल शारांनी शाळा विद्यालयांनी थळाव्या आमदार मंत्र्यांच्या हाजिरीत मुक्ती दिसाचे सुवाळे झाले. शेती खात्या भितर आमकां गरीब भरारी मागपाचें आसा. हांव एक टायम असो आसलो की गोंयांत दुसरे आमचे आर्कोलॉजी आसा. आर्कोलॉजी मध्ये मॉन्युमेंट्स जावं किल्ले असतात, देवळां असतात, चर्ची असतात, हे सगळे आमकां रिस्टोर करपाक जाय. हे करपाचें आमी काम केल्लें आसा आनी हाजे खातीर आमी हेरिटेज फेस्टिवल आमी करपाचे आमचो विचार आसा. काही दिसांनी आमकां गोंयांत दिश्टी पडटलो तुमकां की हेरिटेज फेस्टिवल जो केन्नाच खंय जालो ना आख्खे देशभर. I think there is definitely improvement in the condition of roads. सगळे कडेन रस्त्याचे काम चालू आसा. जानेवारी एंड म्हणल्यार हे रस्त्याचे काम चडशे जाग्यार कंप्लीट आसतले आनी बरे रस्ते जाले म्हणटच आमकां मॅन्डेटरी एक्चुली हे लागू करपाक सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्ट हे मोवेन गुडिनो करना. हे आख्खे देशान केला, ओली गोंयान करूना. एक मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे सरकाराची. आम्ही लोकांचे चिंता म्हणून सगळे कडेन पावपाक जाय. त्याच्या खातीर आनी वॉटर प्लॅन आमी 2 कडेन घालपाचो केल्लो आसा. एकले आनी एक आमच्या चांदेर. तेजे वयल्यान चडशे चड आतां 20 एमएलडी वॉटर प्लॅन आमी ह्या 8 नाल्यार 10 दिसां भितर आमी तेजो फावंडेशन घालता. ऑलरेडी सँक्शन जाल्लें आहा, 35 कोटीचो आहा आनी तेजी ऑलरेडी मान्यता मेळ्ळी. रवींद्र भवन, काही लोक म्हणटाले की सेंटराक रवींद्र भवन जाय म्हणून, पण सेंटराक आमी खूब प्रयत्न करता, जागो आमकां मेळना. पण आमी ऑलरेडी जागो स्पोर्ट्स सिटी भितरल्यान आमी जागो घेतलो आहा धारगड. We will fight tooth and nail. We will see that our share of the water is never compromised. Whatever we were getting from the beginning, we have to get. And we will purely depend and rely on the verdict which will come from the Supreme Court. The most success story of this year is the commissioning of Manohar Parrikar Kankonam bypass, a magnificent and picturesque 7.74 kilometers of 4-lane section on the National Highway 66 with 3 bridges over rivers of Talpona, Galjabag and Mashe Creek. Its success is not measured only by its completion, but by the difficulties and sacrifices suffered by the people to fruit cart the short accident-prone distance of this section by 13.5 kilometers precisely. आज कोणाचे विरुद्ध झगडपाची काहीच गरज नाही. आमचे संबंध भारता भितर असले सगळे फोर्सीस जावं ते मिलिटरी आसूं, बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स आसूं किंवा आमचे पुलीस ऑफिशियल्स आसूं, आज आमचे सगळ्यांचे रक्षण करपा खातीर दोळ्यांत तेल घालून ते आज प्रत्येक बॉर्डरीचेर आज आसात. आमी इतलेंच मागुया की ह्या सगळ्यांक आमचे सगळ्यांचे संरक्षण करपा खातीर, आमचे सगळ्यांचे आमकां ताकद दिवपा खातीर तांकां बरी भलायकी आनी जे वाकडी नजर आमची ह्या भारताचेर आसा किंवा गोंयचेर आसा तांकां बरी बुद्धी दिवची. सरकारान
मायनिंगाचेर दिल्ली डिसेंबराची डेडलायन चुकली. सेसाची केस सुप्रीम कोर्टात 8 जानेराक येता. बरोबर गोंयच्यो याचिका आसात. मायनिंगाचे खंय पावला काय म्हणून विचारले तेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटाकडे उलयलो. मायनिंगाचेर उपाय येतलोच म्हण ताका आशा. दिल्लीक गेल्ले कडेन घरमंत्री अमित शाह कडेनय तो गोंयचे राजकीय आनी अर्थीक परिस्थितीचेर उलयला. अमित शाह बरोबर सगळे म्हणजे राज्याचे पॉलिटिकल डिसिजन्स मायनिंगेचे डिसिजन्स बाकीचे सगळे विषय जे आहा मायनिंगेचे डिसिजन आमी 8 तारखेपर्यंत डेट फुडें गेली. पयलींचे जे वेदांतांनी मॅटर घातलेले त्याच्या रिलेटेड आमच्यो सगळ्यो मॅटर्स आशिल्ल्यो ती जर हियरींग जाल्लें म्हाका दिसता बाकीचे सद्याचे आत्ताचे सिच्युएशन सगळे ताका लागून डेट आमकां 8 जानेवारी पर्यंत गेला. ताका लागून इट इज पोस्टपोन जाला. सो दॅट डेडलायन मिस जाली. इन केस जर तें हियरींग जाल्लें जाल्यार निश्चितच आमकां खबर आशिल्लें की तेजे निर्णय कितें तरी येतलो आसलो म्हणून. वेदांताचो मॅटर गेला ताका रिलेटेड आमी घातलेली मॅटर्स आसा. आमचो ऑलरेडी म्हणजे तुषार मेहताजीन ते कॉलूय केले मॅटर पयरच्या हियरिंगान. सो ऑटोमॅटिकली 8 जानेवारी डेट दिल्या कारण ते मॅटर फुडें गेल्ले आसा. इतकेच थोडोसो वेळ लागतलो पण नक्कीच कितें तरी पॉझिटिव्ह निर्णय जातलो हेजी आमकां आशा. कारण ज्या पद्दतीन आमी आमची केस फॉर्म केल्या त्या पद्दतीन आमकां आशा आसा. म्हणून तर आमी डिसेंबर म्हणटाले पण बाकीची सद्याची देशातली सगळी सिच्युएशन आनी ती मॅटर्स तेंच्यांनी प्रायोरिटीचेर घेतल्या कारण हे मॅटर थोडेशे फुडें गेल्ले. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान म्हादयचे क्लियरन्स स्टे केल्ल्यान कर्नाटक फुर्योज. प्रकल्प क्लियर करपाचें उतर दिवनय मंत्री जावडेकरान यू टर्न मारलो म्हण आदलो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्याची टिका. आपणे दिल्लीक प्रधानमंत्र्याकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ व्हेल्लें मात सरकारांतल्या एकल्यानय खंय ताचे फुडें तोंड उगडलें ना. बीजेपी उतराक फाल्स तांकां लोक पातेना म्हण आदलो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी म्हणटा. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा म्हणटा दिल्लीक उलोवन पळयता. एलईडी नुस्तेमारी बंदी खाला पयलीच कारवाय बीजेपीचो आमदार फ्रांसीस सिल्वेराच्या ट्रॉलराचेर. मालवणचे एलईडी फिशिंग सिल्वेराक भुजलें. सुमार 1.25 कोटीचो ट्रॉलर मालवण नुस्तेमारी खात्यात जप्तूच दवरचो म्हण तहसीलदाराचो आदेश. ट्रॉलरा वयले सामान धरून 2 कोटींचो धपको. बेकायदेशीर एलईडी नुस्तेमारीचेर 3,08,000ची फायन. ट्रॉलराचे लायसन रद्द करपाची शिफारस. 14 डिसेंबराक सिल्वेराचो ट्रॉलर मालवण धरिल्लो. मी प्रदीप वस्त, प्रभारी सहाय्यक आयुक्त सिंधुदुर्ग मालवण. माझ्या हाताखाली काम करणारे अंमलबजावणी अधिकारी श्री शिवराज चव्हाण यांनी रात्रो समुद्रात गस्त घालून गोव्याच्या एलईडी लाईटचा वापर करून मासेमारी करणाऱ्या 2 नौका पकडून मालवण बंदरात आणल्या होत्या. त्यांच्यावर सागरी मासेमारी नियमांतर्गत शास्तीकरिता माननीय तहसीलदार तथा अभिनिर्णय अधिकारी मालवण यांच्या कोर्टामध्ये खटले दाखल केले होते. आम्ही सागरी कायद्याचा पूर्ण अभ्यास करून सदरचे खटले मालवण तहसीलदारसमोर दाखल केल्याने मालवण तहसीलदारने आम्ही दिलेल्या सर्व पुराव्याच्या आधारे सदरच्या 2 नौका जप्त करून त्यांना वर दंडही आकारण्यात आलेला आहे. अशी कारवाई ही माननीय सचिव पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय प्रधान सचिव मंत्रालय मुंबई यांनी जे आदेश पारित केले की एलईडी वापर मासेमारीसाठी करत असताना नौका सापडली तर सदरची त्या साहित्यासहित नौका जप्त करण्यात यावी. हा आदेश निर्गमित झाल्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पहिला आहे की ज्याने एलईडी लाईटचा वापर करून मासेमारी करणाऱ्या गोव्यातील 2 नौकांना जप्त करण्याचे आदेश जप्त करण्याची कारवाई आज केलेली आहे. तर मी माझ्या सर्व परवाना अधिकारी तसंच माझे जो स्टाफ आहे कर्मचारी आहे यांनी दिलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो आणि अशीच कारवाई यापुढे एलईडीच्या विरोधात चालू राहील अशी आपणास ग्वाही देतो. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.